मोगचनो हे आयचे मीस यूट्यूब चॅनलाचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्ले आसात. एडोलिन डिमेलो आनी कुटाम, तुलिप फ्लावर्स कुलशेकर, समरम डेकोरेटर्स, फ्रँकी डिकुन्ना आनी कुटाम उर्वा, जनरल फ्लावर्स, ग्लॅनी डिसोसा आनी कुटाम बजाल हांच्या तेसावा खातीर आयच्या मिसा वेळार मागोवंक तुमचे लागीं विनंती करता. आयल्या बली भेटून तेंपलान तुझ्या बापा दैवाच्या ल्हान व्हड भावनां संगी वळितां तुका राया संवसाराच्या. केदो वळतो तुजो वैभव गायता तुका हरयेची वाकंतात मैमान सूर्य संरेम दोंगर तुमून कपेसागो. ह्या मिसा वेळार प्रत्येक रितीन मागया काजराच्या वार्षिकोत्सवाक पयल्या वर्साच्या वार्षिकोत्सवाक अर्गामीस दितात. जीत आनी शरल अर्गामीस दितात. अनिता केस्तेलिनो, लेतिशिया रेगो तिच्या आत्म्यापासून मीस दितात. वलेरियन रेगो आनी कुटाम, तशेंच सेलिसा विन्नी पिंटोच्या आत्म्याक मीस दितात. विल्फ्रेड पिंटो ह्या तेसावा पासून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. पवित्र दादेच्या नांवान मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफें. आमेन. आमच्या सुम्याची जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भाऊ भयणीनो, देवान आमकां फोव केल्ल्या ह्या नव्या दिसाक देवाक आमी अर्गां दिवया. आयच्या पांजलांत जेजून आमकां दिवन तिची शिकोवन हेरांची जडती करिनाकात. पयलें तुजीच जडती तूं कर. हेरांक बोड जोखूंक, हेरांच्यो सुखी उखोल दवरूंक सुलभ. ह्या वरवीं देवा आनी आमचे मदलो संबंद आमी तुटोवन घेता, संबंद आमी तुटयता. पूण ह्या वरवीं देव आमकां शिक्षा दिना बगार आमी जावन ती शिक्षा आपणावन घेता. तर ह्या वेळार आमी केल्ल्या सर सुखीक देवा लागचें बोक्सांनी आमी मागया. थोडो वेळ मौन रावन आमच्या पातकांची आमी दूख धरया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सबुदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सर सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट उडान सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच तुमकां मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करून आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवेताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुका, सोमिया काकुका, Krista kakuka, Krista kakuka, Somia kakuka, Somia
प्रार्थुये. देवांच्या बापा, संक तुझ्या मोगान तूं तीर करताय, तांच्या जिविताच्या सरगडीतांनी तूं तांच्या बऱ्याक वावुरताय, तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो करू देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एक पावनान जेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. आसिरियाच्या रायान होसेयाक धरून बंदेन घालो. उपरांत ताणें सगळ्या देशाचेर दाट घाली आनी तो सामार्याक आयलो. 3 वर्सां पर्यंत ताणें ताका वेडो घालो. होशेयाच्या 9व्या वर्सा आसिरियाच्या रायान सामारिया स्वाधीन केलें. इस्रायलितांक बंदिवाना करून आसिरिया व्हेली आनी तांकां गोचनांतल्या हाबोर न्हंयचे देगेच्या हाला शारांत आनी मेदियाच्या शारांनी वस्ती करूंक दिली. हें घडलें कित्याक इस्रायलितांनी आपणाक इजिप्ताच्या राया फारावाच्या हातांतली सोडयल्ल्या सर्वेस्परा आपल्या देवा विरोध फातर केलें आनी पारक्या देवाची पुजा केली. सर्वेस्परान इस्रायलितां मुखली जावन आयिल्ल्या राष्ट्रांचे रितीरिवाजी तांणी पाळ्ळे आनी इस्रायलाच्या रायांनी दिल्ली देख तांणी घेतली. सर्वेस्परान इस्रायलाक आनी जुदाक आपल्या प्रवाद्यां आनी दर्शी उदेशी सत्राय दिल्ली. तुमच्यो कोट्यो वाट्यो सांडा आनी म्हजो आदेश आनी नियमां हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या आनी म्हज्या सेवकां प्रवाद्या मुखांतर परगट केल्ल्या धर्मशास्त्राक अनुसार पाळा. तरी ती म्हजें उतर आयकली नात. बगार सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विश्वास दवरिनातल्या आपल्या पुर्वजां परी दारून जालीं. तांणी ताचे नियम ताणें तांच्या पुर्वजां कडेन केल्लो चल्लो आनी तांकां दिल्ली सत्राय ह्या सगळ्याचो तिरस्कार केलो. व्यर्थ मुर्तीची पुजा करून ती व्यर्थ जालीं. देखून सर्वेस्पराचो क्रोध इस्रायलाचेर पेटलो. ताणें तांकां आपले दिश्टी मुखली पयस जावन आयली आनी जुदाची कुळी मात्र उरली. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा. देवा, तुवें आमकां सांडून घाली, आमचें बोळ मोड उडयलीं. तूं आमचे रागा जालोय, पूण आतां आमचे थंय पत्त्यान ये. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा. तुवें धर्न कांपाशी केली आनी ती फळ्ळी. आतां ताच्यो फुटी सारक्यो कर, ती हलता दळटा पळय. तुज्या पज्जेक तुवें कश्टां नश्टांक घाली, तकलेक चलता तसलो सोरो आमकां वांटून दिलोय. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा. देवा, आमकां तूं सारकी सांडून घालताय वे. आमच्या पौज्या बराबर कित्याक म्हूण तूं आतां भायर सरनाय. आमकां हात दिवन दुस्मनाच्या इजेंतलें निवार, कित्याक मनशाचो आदार कित्याकच उपकारना. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा.
सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया 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 सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें मनशाच्या काळजांतलें अट्रेग आनी चिंतना पारकिता तसलें सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया 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 सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमच्या सोवे आसूं सामर्थ्य प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो हेरांची जडटी करूंक वचनाकात त्या दाळा तुमची जडटी जावची ना कित्याक जे परी तुमी हेरांची जडटी करतात त्या परी तुमची जडटी देव करतलो आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान तुमकां तो मापतलो तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसर तुका दिसता मू तुज्याच दोळ्यांत आसा तें हाडें तुका दिसना कित्याक आनी तुज्याच दोळ्यांत एक हाडें आसता तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक म्हाका सोड म्हूण तुवें कशें सांगचें कपट्या तुज्या दोळ्यांतलें हाडें पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें देवाचें उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आज आमच्या नियाळाक आसलो विशय हेरांची जडती तूं करिनाका तुजीच जडती पयलें तूं कर सबारपोटी दोग वा तेग आमी सांगाता मेळटा आसतना हेरां विशीं आमी उलयता राजकीय खेळ कामाच्यो गजाल्यो हेर खबरो आमी उलयता पूण ह्या वेळार आमी आमच्या किसडीत जावन हेरां विशीं चड आमी उलयता बऱ्याच्या की चड वायट संगती केदाळा एकामेकाक सांगाता मेळटा आसतना आमी उलयता हेरां विशीं उलोवंक आमकां संतोश पूण हातूं जावचो नश्ट विशेश संबंद बांदून हाडूंक कश्ट पूण तो तुटूंक सुलभ आनी एकल्याक पातोर उडोवंक सुलभ पूण पातोर उडोवन जाल्लो तो गाय गूण जावं हप्ते म्हयने वर्सां लागतात कापूस फुंकून सोडूंक सुलभ पूण उबोवन गेल्लो कापूस परत सांगाता हाडूंक कश्ट आमचे मनशां सैम अस्कत आमी स्वार्थी आमी परत परत चुकून पडटा आमच्यो गुण्यां आमच्यो सुखी लिपोवन दवरून हेरांच्यो सुखी गुण्यां आमी उखल धरता आनी ह्या रितीन पेल्याक आमी नाश करता मात्र न्ही आमच्याच नाशाक आमी कारण जाता कशें आमी हेरांची जडती करता त्याच मापान देव आमची जडती करतलो म्हूण पवित्र पुस्तकाची उतरां आमकां सांगतात तर आमचो देव शिक्षा दिवचो देवगी खंडीत न्हय आमी जावन आमच्या चुकी वरवीं ती शिक्षा आपणावन घेता देव आमकां शिक्षा दिना हें आमकां हेच्या पयल्या वचपांत स्पश्ट जाता इस्रायल लोकांक देवान शिक्षा दिवंक ना ताणें जावन आपणाची परजा जावन ताणें घेतली सत्राय सांगलें प्रवाद्याक धाडलें तरी ताणें जें कितें तांकां जाय तें मात्र ताणें केलें तांकां जाय जाल्लें बरें ताणें केलें
परक्या देवाक अन्य देवाची तांणी पुजा केली आनी अशें बंदडेक वसचय पडलें. तांणी जावन ती शिक्षा आपणावन गेली शिवाय देवान तांकां ती शिक्षा दिवंक ना. देखून आयच्या वांजेलांतलीं तीं उतरां देखून आमच्या दोळ्यांतलें आडे आमी पयलें काडूंक जाय. आमच्या जिणयेचेर आमी नदर घालूंक जाय. आमचें जीवन सारकें करूंक जाय. हेरांक बोड जोगता आसतना आमी सत्राय घेवंक जाय. हीं उतरां पवित्र पुस्तकांत हेर जाग्यांनी आमकां पळोवंक मेळटात. एका कुरड्यान आनी एका कुरड्याक वाट वर येतवे. परत ती उतरां आयच्या वांजेलांत खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापतलो. हेरांची जडती करूंक देव आसा. तो भायल्या करण्यांनी मनशाक पारखिना बगार अरेकल्याची अंतस्करणां तो पारखिता. देखून एक दृश्टांत दिवचें तर प्रद्वाराक सांपडलेल्या स्त्रियेक जेजून सांगलेली ती उतरां हांव तुका गुण्यावकार करिना वच आनी परत पाताक करिनाका. तर आज आमचें मागणें कशें जावंक जाय. किर्तनकारा भाशेन आमचें मागणें जावंक जाय. किर्तनकार 139 हांगासर आमी वाचता. किर्तनकार अशें मागणें करता. देवा म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे. म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे. हांवें वांगड्या वाटेन चलान अशें म्हाका पळय आनी ससनाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका चलोवन व्हर. तर हेंच मागणें आज आमचें जावं दी. तसो जेजू क्रिस्त उंड्या आनी वायना रुपार आमचें मोदें ह्या वेदीर आजरतच आसतना तेच कृपा हेरांक बरें मागूंक हेरा विशीं बरें उलोवंक कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रच्या आदवाद सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमच्यो वाखाणेच्यो यज्ञ मानून घे. ह्या वचना वरवीं आमचे अंतस्करणाक शुद्ध कर आनी अशें तुका मानता तसलें जावन आमच्या काळजाची भक्ती हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमच्याय सोवें आसूं. आमचें काळजां उबारुये. आमी ती सर्वेस्परांत उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तिनवासुये. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसोनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थर मायमा वाखणतात. तांचे सांगात आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान.
उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावी येता तका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यांची जू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची त्याच परीच्या बंदतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमच्या पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें बारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करा Bavarta so good purgatorio. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावनी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सर्वोन्दारा आमची सर्वोंक जय क्रिस्ता जय जय बापा जेजूच्या मरणासुनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वजिवेत सोंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फोवो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत सुतले आमी सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेत उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गां बराबर तिका पिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर तांकां आनी इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे माये संगतीक सांजुजे तिचो पती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मान वल्ल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू पुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदा हर बापा सर्वंदनानी वैभाव तुका ससनाच्या ससना आमेन सर आमची मागणी संगता घाल जेजून शिकयल्लें तें प्रार्थन आतां आमी संगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यें तुजी कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वांतले आमकां निवार देखुणयाची वेतान सवस कायम कांदी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदारकाक कुलतेन सर पातकांतले सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुजी येताना रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. मायमगो गुर्तुसा एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. उजवण आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शिळेच्या जेवणाक थापयल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे पितरेंची म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. उपकारी काळजा दिनवाशी बोलान सोम्या करगा दिव्या. दुनिया पासो ताच्या मोगा पासो मोत्या उपकार तासो बाहुल्या. दयेन आमचे थंय सोम्या आयलाय. हिंड्यान तुज्या आमकां दादोस केलाय. सर्गीकानान आमचे पोशण केलाय. मोगान तुज्या आमकां केल्याय. उपकारी काळजा दिनवाशी मोनान सोम्या करगा दिव्या. दुनिया पासो ताच्या मोगा पासो त्वरत्या उपकार ताचो बाहुल्या. प्रार्थुये. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या अमोलेक कुडे रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवीन करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन ससनाचें सूख आमकां खात्रेन मेळाचें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमच्या सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसून येया, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेगुणाचे वाटेन सुम्या म्हाका चलय. कृपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटाय.
केसां घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुज्या नेट मोगाळ पुत्राचो फेल हांव पोवार मोरया आशिर्वाद दीप आमकां भगवंत कुर्साची कुरबे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतल्यान पापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन.